त्याच्या पयलीं तुम्ही बाकीच्या पांचशीक मिटिंगेन विशय इलो की आम्ही त्याका परमिशन दिवचे काय दिवया नाका असे केन्ना दिसले ना तुमका बाकीच्या जेन्ना आमच्याकडे ऍप्लिकेशन इले लगेच तुम्ही मिटिंग आपयली न्हू आपोवची पडली न्हू त्यांना त्याच्या पयलीं कित्याक आपोवंक ना बाकीच्या पंचांक आता ते विरोधकच धरया जे 4 आहात ते तुमचे तेका आम्ही कितके पयलींच काढला कॉल लेटर अशी मिटिंग बाबा अर्जंट दवरल्या म्हणून न्हू त्याच्या पयलीं तुम्ही ठराव मंजूर जावच्या पयलीं कित्याक तसं कसं पहिले त्याच्या आम्ही म्हणजे त्यांना विश्वासान घेवप ना आयची मीटिंग आता मंजुरी चालू असताना सुद्धा आम्ही विश्वासान घेतलेलं आहे. आज तुमचे किती विचार असतात ते मांडा म्हणतो. आज कोणी कोणी अपोज केलं आज 4 पंचांनी अपोज केलं. कोण कोणते नाव सांगा. आमचे भूषण नाईक, आमचं अनिकेत साळगावकर, आमची प्रीती कानोळकर आणि हरमलकर. म्हाका सांगा हॉस्पिटल लागीं आसा ऑपोजिट त्याप्रमाणे एनओसी घेतलेत का हॉस्पिटलाची ते आमकां अजून आमी ते फायनल एनओसी दिवंक ना. हा. ही प्रोविजनल त्याच्या उपरांत आमकां जे येतले त्याच्यात ना जर जायत जाल्यार आमी त्याच्यात कितें ते आसा ते आमी हे दिसून परत फायनल कित्याक दिवना तुम्ही आता प्रोविजनल दिलीत आणि फायनल कित्याक दवरला ती दिवन मोकळे जावपानी. हे आमकां डॉक्युमेंट अजून येवंक ना तेका लागून आमी फायनल दिवं शकता. म्हणजे विदाउट डॉक्युमेंटेशन तुम्ही प्रोविजनल दिवन मोकळे झाले. दिल्ले आसा म्हणूनच प्रोविजन मागता कित्याक आमकां दिया अशें प्रोविजन आमी फुडले कितें डॉक्युमेंट जाय कायदेशीर ते आमी तुमकां प्रोड्यूस करता. सनबर्नाचो पंचायतीक कितें फायदो जातलो तुमकां लिगल एडवायझरान सांगला कितें. पंचायतीन अशें ना तेंच्यांनी आमकां जे दिला एप्लिकेशन केला तेचेर सांगला की जी स्टॉलां आहात जी जात ह्या कार्यक्रम ते आमच्या धारगळच्यान दिता म्हटलें. स्टॉलां कसली कितें ड्रग्साची गांवांतल्या ड्रग्साची काय खबर आहा हांव तशें उलयना. तशें न्हू पूण थंय काय तुमकां मिरची पाव वडा पाव काडून दिवचे ना. अरे वर्सात तुम्ही गाडे कसले दितले? 3 दिसान जातले कितें 3 दिसांनी कितें न्हू, आणि तुमकां थंय मिरची वडा पाव दिवपाची ना. ते वडा पाव विकतले भितर आता गाडी जी गार्बेजची गाडी आसा ती कोणी दिता म्हणाले तेच आता जे न्ही आमकां मागल्या पळय एनओसीच्या कंपनी म्हणजे फक्त गार्बेजच्या गाडये खातीर तुम्ही त्यांना परमिशन म्हणजे दिले. ते गार्बेज उकलपाक तेंचे उकलपाक तेंच्यांनी ते म्हणटा गार्बेज सुद्धा आमीच हे करतले तुमकां काय तेचे हे ना त्रास ना ते आमची आमी करता. पंचायत म्हणटात ते म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. त्यांना हांवें कितें सांगलें बरोबर. त्या लोकांक तुमकां सांगलें समज आमकां सन्मान जावो मिटींग कॉल आउट करा म्हटलें ग्रामसभा आनी कोण ते उबे करात परतून आमकां परतून आमकां कोण ते कळोंक जाय तोंड दाखोवंक कळोंक जाय न्हू म्हण ते आतां उठल्यान चलत रावल्यात तेन्ना उठत धांवतात ते फाल्यां सकाळी सन्मान जाले धारगड मागीर पळय आमी आजून तुका सांगता आमी विरोधूच तुजो आसतलो आणि जो आता तेंच्यांनी पळय आता एडोक लिगल ओपिनियन घेतला पळय आमकां सांगून तेंच्यांनी खंय कोणाक डायरेक्ट घातले काय आनी कशें दिले ते आमकां खबर ना. आमचो आमी आमदारा कडेन बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे 1 पासून तो आयज आमच्या कडेन आसा बरोबर. असो दिसता तुमकां की पंचायत मंडळाचेर दबाव येयला सरकार ऑफकोर्स दबाव येयला खंयची अदृश्य शक्ती बी आहे आसा व्हडली शक्ती काल हांवें स्टार्टिंगच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सन्मान धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळोखान धरून आणि हांगातल्या स्थानिक आमदाराक हे काळोखान धरून येदो ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर. हांवें तेन्ना अशें म्हटलेले की आमच्या स्थानिक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून. जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूट हाडून सोदता जाल्यार तेणी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूट व्हरचो. खंयच्या भायले आमदार भायले जाले का आमचो रोहन घोडे जालो बरोबर आणि पेडण्याचो नो कमेंट आसूं शकता बरोबर. तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळना. टुरिझम मंत्री रोहन घोडे बरोबर आणि सीएमाक रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतले बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची स्थानिक लोकांक धारगळकारांक. तुमकां दिसना तुमकां पेडणेकरांक सरकार सामकेच ग्रांटेड बॉल्सान घातलेले करता कशें पळय तुम्ही आता खडेघाट 4 पंच असताना हांगासर तुमचे एनओसी दिवन ते मोकळे झाले. आज बघ अजून रेझोल्युशन हांवें सेक्रेटरी विचारा हांवें तुरोजीन बरें म्हणलें हांव सायन मारता थगे गेले ते रेझोल्युशन तितून अजून बरोवपूच ना अजून. आता पंचायत हांवें ताका कितें रेझोल्युशन बरं हांव म्हणलें सायन मार पयलीं म्हणलें बरं हांव म्हटलें ते नाका हेचें ना खबर म्हाका पयलीं म्हणलें बरं हांव म्हणलें सायन मारता. आमचो पंच मेंबर अर्जुन कानोळकर म्हणून आहे का तेका ते काम ऑलरेडी थंय मेळयल्या खंयच्या डेल्टिनाचें काम मेळयलें आनी सन्मानाचें काम मेळ्ळें तो फूल फेन्सिंग तो करता. त्याच अर्थेन तो आपलो अर्जुन कानोळकर कितें म्हणटा आपणाक आपलें पोट भरपाचें आनी बाकी लोक मेल्या उपकारता अशें आयज चर्चा जाली नो हांव म्हणटा तेका हें करता एलिगेशन करता. आणि अशें कितें पळय 5 जाणांची मेजॉरिटी चड चलता 4 जाणां आहात म्हणून मेजॉरिटी ना. अशें जर इलेक्शनाक 5-5 जाल्यार अशें कितें करतले आसले तर हाफ जातले आसले न्हू. आतां 5 आनी 4
4 म्हणजे त्यांचे मत चलत ना, ते डायरेक्ट सांगतात 5 जणांचे बॉडीयन पास केले म्हणतात ते 4 जणांचे मत चलत ना सपोज असा म्हणून सभा घेवपाची स्पेशल आणि लोकांचे मत घेवपाचे आम्ही आमचे ऑब्जेक्शन ना मागीर लोकांचे पहिली मेन ऑब्जेक्शन आसूंक जायना न्हू ग्रामसभेन लोकांनी सांगले आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून आता हेंका खंयचे तरी लोक सांगतात लोकांनी तेंका बॉडयेक आपोवन व्हेले आणि सांगले आमकां सनबर्न जाय म्हणून पण त्या लोकांनी आमकां आपोवन व्हरोंक ना हांवें आतां आयज स्पेशल मिटींग आतां मिटिंगेक हांव उलयलां आमकां आपोवंक ना मरे त्या मिटिंगेक तुमकांच कशें आपयला अशें हांवें विचार त्यांनी सेटिंग केला हांगा बाकीच्या मेंबर त्यांनी सेटअप करून त्यांनी येलो सगळी पळय आमी सगळ्यांनी ताका अदोपत उडून हाडलो कित्याक ताका हाडलो धारगळचा रक्षण करपाक आयज जर बघूंक जाल्यार आयज ते सरपंच आनी डेपो सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकरांची जी अस्तित्व आसलेली बघ हेंच्यांनी ताका इश्यू काय केला बघ तितून ते फेल गेले इतलें सांगता कितेंय जालें तरी तुमी लोकांकडे आसा Of course, 4 of course. जण लोक आमच्या कडेन आमचो स्थानिक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या कडेन आसा लोकां कडेन आसा लोक तेच्या कडेन आसा हे सनबर्न येतले वयतले म्हाजी एकूच इच्छा आमकां लोक 5-5 फावट निवडून हाडटात कितें हाडटात गांवाची उदरगत ते करतात गांव एकामेक पावतात आमकां निवडून हाडटात आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले हेंकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नॅक्स्ट टायम परतून येवं ना इतलेंच सांगता आयज येदे व्हडले सन्मान हांगा जाता 5 विरोधान वयता तुमचे आनी 4 विरोधान वयता आनी 5 जण सपोर्टाक वयता तुमकां दिसना खंय तरी आमदाराचो लक्ष आसपाक जाय आसलें हितून पयलींच्यान बरोबर आसा त्यांनी प्रयत्नही केलो आसतलो काय आसा प्रत्येक गजाली हे सामान्यपर्यंत पावनच ना आणि सामान्य म्हणून प्रत्येक वेळी आमदाराकडे विचारू शकना आता आम्ही एक सामान्य व्यक्ती जेव्हा आमच्या लक्षात येयलं की असे काहीतरी आता एक इव्हेंट येता हांगासर आणि आता ग्रामसभे पहिले आमकां कळल्यान आमी ग्रामसभेचो विरोध आमी दर्शयलो कळला की ना तर आमदार आपली भूमिका आता ती काल परवा स्पष्ट केली हें दाखयला की आपलो विरोध आता आसा. सध्या आता सोडून द्या आमदार आणि पंचायत सोडून आता लोकांचे जे स्थानिक असतात तांचेरच आता स्थानिकांचो ह्या सन्मानाक पूर्ण विरोध आसा आणि प्रखर विरोध आसा आणि दुसरी गोष्ट स्थानिकांक भेस्टावपाचं काम आज काही यंत्रणे कडे चालू आसा काल हयसर आम्ही मिटींग घेतलो म्हणून जेव्हा पब्लिश झाला की धारगळी आम्ही ग्रामसभेत मिटींग घेतलो तर मोठ्या संख्येने पोलीस व्यवस्था रावपाची पडली आता हय कोण अतिरेकी येवपाचे असले कोण आतंकवादी येवपाचे असले काय कोणी भायले कोण रोहिंग्या पाकिस्तानी येवपाचे असले आमच्या गांवांतले लोक थंय मिटींग घेवन येवपाचे असले येदे व्हडले मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त कित्याक आणि आज पण बघा तुम्ही आज पण पुलीस भावंडात आज तांकां त्रास विना कारण निबरान रावचे पडटा तांकां हें करचें पडटा तुमकां दिसना गरज काय? प्रत्येक फावटी हेजो दबाव पेडणेकारांक हाडपाची गरज ना प्रत्येक मी म्हणते आता जर समजा सरकाराक सुद्धा एखादो तो इव्हेंट मान्य आसा की धारगळी जावचो पण गरज काय धारगळी आता तो इव्हेंट जो आसा इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा हय ते सांगतात की भायल्यांक हय आमी विदेशी सगळे संगीतकार येतले काय पण ते तुम्ही विदेशी खंय जास्त प्रमाणात तर तुम्ही थंय व्हरचे त्या कोस्टल एरियान जर तुम्ही फॉरेनर्स आसत तुम्ही थंय व्हरा गांवांत कित्याक खेड्यांत कित्याक तुम्ही हाडटात आणि असं म्हटलं जातं की त्या हेतून ड्रग्साचो वापरतलो किंवा सोऱ्याचो वापर प्रमाण खंय वाडटलो ह्या सगळ्या गोष्टी जरी आज कोणाचे भुरगे थंय वयचे नसले तरी पण त्या भुरग्यांचे मनाचेर परिणाम जाता आणि हो परिणाम खूप घातक असता आज जरी भुरगो त्या वळणावर वचना तर फाल्यां त्या व्यसनावरती वचूंक शकता आणि मग अशा हेतून आम्ही समाज पिड्ड्यार करतो आम्ही समाज घडवूंक जावो तर आम्ही बिघडवून उपयोग ना घडच्या दृश्टीने आम्ही प्रयत्न करूंक जाय आमकां पब्लिकेक नाका हे आणि कायदो कितें म्हणटा आमी जेन्ना शिकल्या तितून आमकां पयली हिस्ट्री आसली सगळें आसलें तूं सांगता कायदो म्हणटा ऑफ दी पिपल बाय दी पिपल आनी फॉर दी पिपल जर लोकांक नाका पंचायत बॉडी म्हणजे सगळें नासता तेन्ना हे जे आमकां जाय ते आमकां जाय नाका ते नाका तेन्ना आमकां हे धारगळीचे ग्रामस्थांक नाका म्हणजे नाका आमचो ठामपणे विरोध आसतलो हेका आनी तुमी नाका नाका म्हणटाना त्या पांयार कुराड मारल्या सारकी आमकां जाल्ली आहा न्हू की बाबा आमी बरें म्हणून ताका दिल्लें कितें की बाबा गांवांत कितें बरो विशय जावपा विकास जावपा पूण तेंच्यांनी कित्या खातीर गेल्या तें आमकांय बी कळना खंय तरी तेचेर हें आसतलें आनी एज अ जर्नलिजम म्हणून आतां एक 20-25 दीस उरल्या पूण तेतून तुमी आमकां थोडें कितें कायद्याचें हें दिवपाचें बाबा अशें कितें तरी आसा आनी जावंक शकता आता हे ग्रामस्थांक पयलो अधिकार आहा पंचायत म्हणजे सगळे न्हू आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व लोकांक म्हत्व पयलीं आसा लोकांचो होकार जावो पयलीं त्या नंतर फुडलो कार्यक्रम तुमी आतां लोक कितें करतले फुडें कितें प्रोसेस आहा ते करतले आमी फाटीं सरचे ना हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो पूण म्हाका हे केल्लें नाका म्हाजो अपोज आसा म्हाजो न्हू सगळ्या लोकांचो अपोज आसा
हे म्हाका मान्य ना सरकारचे. अशें म्हणटा की तुमच्या आमदाराकूय हेतून विश्वासान घेतलेलो ना. ना तेजेर विश्वासान कितें घेत कित्याक आमचो स्थानीक आमदार प्रवीणजी आल्लेकर सर हांकां विश्वासान घेतलेले ना. सरकारान खरें म्हटल्यार तो पार्टीचो आमदार, अपोजिशन आमदार न्हू, एमजीचो न्हू, काँग्रेसचो न्हू, आरजीचो न्हू, पण तेका विश्वासान घेतलेलो ना. हे आमकां वायट दिसता कित्याक हांव एक सिनियर भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. खरेंच वायट दिसता. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांनी बरे तरेन विचार करचो की ही गोष्ट लोकांक नाका, आमदारांक नाका, ती ही जावचीच न्हू आनी खंयच्या ठिकाण व्हरची. हांव ठिकाण सांगना पूण खंयच्या ठिकाणार व्हरची आमकां मान्य ना.